साम पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. देखून मुच्या मोगाच्यानो बोंब्या पुजा पयस करा. बरे समजणेच्या मनशा लागीं उलयले बरे हांव तुमचे लागीं उलयतां. हांव सांगता ते तुमीच मोतींत वारोवन पळया. आमी देवाक अर्घां दिवन सेवतांव ती संस्करलेली काल्च क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेले करता न्हय. आनी आमी मोरतांव तो उंडो क्रिस्ताच्या मासांत आमकां वांटेले करता न्हय. आमी जायती जनां तरी उंडो एकच, देखून आमी एक कूड जातांव. कित्याक आमी सोमेस्त त्या एकच उंड्यांत वांटेले जातांव. इस्रायेल लोकांचो भावार्थ आनी साल पळया. बलिदाना म्हूण समर्पिल्लें खातात ती बेठोवणे वेदीच्या देवा लागीं एकवट जातात न्हय. अशें म्हणटना हांव कितें सांगूंक सोदतां? बोंब्यांक अर्पिल्लें खाण एक खरें बलिदान म्हणटा काय, वा एक बोंबे खरो देव म्हूण म्हणटा? ना, अणभवार्थी अर्पितात ती बलिदानां देवाक न्हय, बगार देवसाराक अर्पितात म्हूण हांव म्हणटां. तुमी देवसारा लागीं एकवटान आसलेलीं तें पळोवंक म्हाका नाका. सोम्याचे काळसींतलें सांगातास देवसाराचे काळसींतलें तुमच्यान पियोवंक जायना. सोम्याचे पंक्तीर देवसाराचे पंक्तीर बसोन जेवंक तुमच्यान जायना. आमी सोम्यांक राग हाडोवंक पळयतांव काय? आमी कितें ताचे आखी बळवंत काय? देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. एक अर्घां बलिदान हांव तुका भेटयतलों सर्वेस्परा. सर्वेस्परान म्हाका केल्ल्या उपकारां खातीर हांव ताका कितें फारीक करूं? सडवणेचें पात्र हांव उबारतलों आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव काडटलों. श्लोक. एक अर्घां बलिदान हांव तुका भेटयतलों सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक हांव अर्घां बलिदान भेटयतलों आनी ताचें नांव हांव काडटलों. सर्वेस्पराक हांवें केल्ल्यो आंगवण्यो ताचे सगळे परचे मुखार हांव पाळटलों. श्लोक. एक अर्घां बलिदान हांव तुका भेटयतलों सर्वेस्परा. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. बरो रूख पाड फळ दिना आनी पाड रूख बरें फळ दिना. हर एक रूख ताच्या फळा वरवीं पारखी येता. कांटेरीचीं अंजुरां काडूंक मेळनात, वा सारांट्यांच्यो दाखो खुंटूंक मेळनात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरेंच भायर काडटा. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भांडारांतले खोटेपणस भायर काडटा. काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडान उसारता. म्हाका तुमी सोमिया सोमिया म्हणून आपयतात, पूण हांव सांगतां तें तुमी करिनात कित्याक? म्हजे सरशी येता आनी म्हजी उतरां आयकून ते परी करता तो कोणा सारको तें हांव तुमकां सांगतां.
तो एक घर बांधलेल्या मनशा बरे म्हूण येत. ताणें गुंड कोंडलें आनी कडपाचेर बुन्याद घाली. न्हंयत आवर भरून वाळ्याचो लोट त्या घराचेर मारलो, तरी तें कोसलोन पडलें ना, कित्याक तें घट्ट बांदलेलें. पूण जो कोण म्हजी उतरां आयकून त्या प्रमाणे चलना, तो बुन्याद घालिनासतना मातयेंत घर बांदलेल्या मनशा बरी म्हूण येत. वाळ्याचो लोट येवन त्या घराचेर मारलो आनी तें कोसलोन पडलें. त्या घराचो संपूर्ण नाश जालो. देवाचें उतर हें: वखाणी तुका क्रिस्ता.